दिश्टहीन दळटा आनी सुणे पीठ खाता तसली गत सध्या काणकोण कदंब बस स्टँडाची जाल्या। कदंबा महामंडळान कसल्यो सोयी दिल्यो नात, जाल्यार पार्किंग कंत्राटदार धरून टॉयलेट रिसेप्शनिस्ट लोकांच्या बोल्सांक कातर मारतात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। की आपण ज्यो गजालीच्यो आपण फॅसिलिटी खंय लोकांक दिता त्यो खंय उत्तम पद्दतीन दिता। गोंय राज्यांतले सगळ्यात पयले टॉप बस स्टँड म्हणजेच हे काणकोणचे बस स्टँड। पूण ह्या काणकोणच्या बस स्टँडाचे अजिबात मॅनेजमेंट ना। पार्किंग वेवस्थेची तर सामकी शितळ जाला। जो कोण 1 रुपयाच्या झेरॉक्स मारपाक येता ताका 10 रुपये दिवन पार्किंग दवरची पडटा। ताच्या फुडें जर गेलो जाल्यार हांगासर ह्या बस स्टँडाक कितलीशीच शॉप्स आसा, पूण ह्या शॉपाक रावतल्या मनशाक किंवा शॉप ओनराक तांकां टॉयलेट्सचे प्रोविजन ना। आणि जी सद्याक टॉयलेट आसा त्या टॉयलेटीन जर गेलो जाल्यार थंयसर ती मेळत त्या पद्दतीची रेट आसा। आमी जेन्ना ऑनलायन जेन्ना रेट चॅक केली तेन्ना मुतपाक 1 रुपया, 2 नंबरा खातीर 5 रुपया आणि न्हावपा खातीर 10 रुपया। पूण हांगासर गव्हर्मेंटाच्या ऑथॉरिटीन एक लिस्ट मारलेलें आसा। त्या लेटराचेर कितें बरयलां जाल्यार मुतपा खातीर 2 रुपया आणि युरिना खातीर 10 रुपया आणि न्हावपा खातीर 20 रुपया म्हणून। पूण त्या लेटराचेर सकल ज्या मनशान सिग्नेचर मारला KTCचो स्टॅम्प ना। ह्या अशा तरेचो हो जो गोंधळ आसा तो गोंधळ मेळत तसो आशिल्ल्यान हांगासर जो कोण ह्या टॉयलेटीचो कॉन्ट्रॅक्ट घेता ताचो अंदागुंदी कारभार सुरू जाला। टॉयलेट पे ना आणि दुसरें म्हणल्यार पार्किंग पे आमकां ना। जो शॉप आसा तांकां नाम सांगलें ते आतां मदीं कितें चालू केलें इतलीं वर्सां नासलें आमी ती नासलें। आतां मोबायला हो मोबायल वालो तेगे मोबायला शॉपार कितें एक कोणी कस्टमर जर मोबायल सारको करपाक और कितें तिजो प्रॉब्लेम जाला म्हणून तो आयिल्लो आसा तो एक 10 ते 15 मिनटां ते सेटिंग चेक करपाक ना कितें करपाक वता। एक 10-15 मिनटां और मॅक्सिमम अर्दवर तरी वतलोच तितून। जाल्यार तितलो वेळ म्हळ्यार कस्टमराक एक पार्किंग म्हणटा तें घेवंक जायना। बारीक एक इशू जर कस्टमर घेवन येयल्लो आसा आनी ताका जर 20 रुपये 10 रुपये पार्किंगाचे पयशे गेल्ले वता जाल्यार तो कस्टमर हांगा परत आनी येवचो नासा, येवचोच ना। कस्टमर म्हणल्यार आतां बस स्टँडार म्हणल्यार कितें जाला पार्किंगाचो अड्डो जाला। पार्किंग घेवन मागीर जर कस्टमर एक बेश्टी बारीक एक झेरॉक्सां मारपाक येता 2 रुपये पूण 10 रुपये जर पार्किंग घेता जाल्यार तो कस्टमर परत कित्याक येतलो? येयलो गेलो एवरी कस्टमर जाय न्ही। कितलेच लोक लोकांक पावोवपा येता, कोण आपल्या फॅमिली पावोवपा येता, कोण स्कुलाक वयता ताका पावोवपा येता। तांकांय बाबड्यांक तांकां थिंगा बसून रावपा पडटा स्कुटरीचेर। कित्याक म्हणल्यार आपल्या गाडी पार्किंग करपाक ना कोण आनी त्या भुरग्याक जावन नाल्यार कोणा ड्रॉप करपा येयला पळय ताका मागीर तशें थिंगसान धाडटा बाबा तूं थिंगसान वचना म्हणून। हे पळयात, हे सोरोप न्हू, ही इलेक्ट्रीक लायनीची पायपां आनी भितरल्यान तकल्यो वयर काडून राविल्ल्यो वायरी। असले काम फकत भारतांतच पळोवपाक मेळटा काय कितें पळोवचें पडटलें। तसो हांगचो गोंधळ पे पार्किंग आनी पे टॉयलेटीचेर सोंपना। कोयर आनी गटरांय लोकांक पिडटात। कितें इशू कितें हांगासर? हांव हांगासर एक मोबायल शॉप चलयता। आमची शॉप हांगा KTCची शॉप आसा। सो आमी जेन्ना हांगा वॉशरुमाक येतले KTCक आमी रेंट फारीक करता आनी शॉप चलयता म्हणटकच ऑबियसली आमी वॉशरुमाक हांगाच येतले। सो वॉशरुमाक हेजे पयलीं आमकां पयशे दिनासले केन्ना हेज्या इतलीं वर्सां जालीं शॉप चलयता पूण कोण वॉशरुमा म्हणून पयशे घेनासलो। पूण हेमी जेन्ना हो कॉन्ट्रॅक्ट घेतला और हे जेन्ना येयल्ले आसा हांगा सो हेमी आतां पयशे आमचे कडच्यान चार्ज करता की आमचे कडच्यान डेली 5-5 रुपये एक फावटी जर वॉशरुमा बेश्टो मुतपा म्हणून आयलो जाल्यार 5 रुपये दिवंक मागता तो। म्हयन्याक 300-400 रुपये हेजेच वतले जाल्यार आमी रेंट फारीक करपाचे प्लस हे वॉशरुमाचे पयशे दिवपाचे प्लस पार्किंगाचे पयशे दिवपाचे अशें जावन आमचे कडेन खुबशे पयशे मागले वता। सो ते सारकें न्हू। कितें जालें पयलीं सांग म्हाका। हांव न्ही येयल्लें वॉशरुमाक तेका हांवें सांगलें शॉपारच्यान हांव येता म्हूण सांगलें। मागीर तो म्हणपा लागलो शॉपारच्यान येत जाल्यार 5 रुपये दी म्हणपा लागलो। हांवें तेका आमी शॉपार रेंट दिता म्हूण सांगलें, तूं पात्रांवा कडेन उलय म्हूण सांगलें। तो मागीर उलय म्हणटरी तो कितें म्हणपा लागलो आपले ते लागना म्हणपा लागलो आपूण ड्युटी आसा म्हणपा लागलो। मागीर हांवें कदंबा तांकां वचून म्हणलें तो असो करता म्हणपा सांगलें। म्हाका हाडयलो तेणी हांगा। ह्या बस स्टँडाच्या जर फाटल्यान पळयलें जाल्यार बरीचशी गार्बेज हांगासर उडयतात आनी ताका उजोय लायतात। एका सायडीन सरकार म्हणटा गार्बेज उजो लावप ना, मॅनेज करप। पूण KTCच्या म्हणजे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आशिल्ल्या आस्थापना भितर अशे जर धंदे सुरू जाता जाल्यार बाकीचे लोक कॉमन कितें करतले? हांगासर बस स्टँड आसा, पार्किंग आसा आनी मागीर हो रस्तो आसा, रस्त्याच्या मदीं गटार आसा। हे गटारान जर पळयलें जाल्यार कितलेशे प्लास्टीक आसात, कचरो आसा बरोसो ओडून ते सामके विठामणां तेजी जाल्लेली आसात। ह्यो अश्यो अवस्था केन्ना सुद्दाग्यार पडटल्यो। त्याच बरोबर हे छप्पर आसा, छप्पराक जर पळयलो जाल्यार कितलेशे कावळ्याचे घोटेर आसा।
कांय वर्सां फाटीं ह्या बस स्टँडाचें छप्पर कळमेन गेल्लें आनी हे जे पत्रे आसा ते उलटोन गेल्ले तेन्ना काणकोणांतल्या जना भंडारी हाणेन आपल्या कांय कार्यकर्त्यां सह ह्या छप्पर चुट्टो घालून शिवपाचो प्रयत्न केलो आनी तेद्या वेळाचेर झक मारीत KTCक हांगासर बरे तरेचे पत्रे घालचे पडले. म्हणजे जेन्ना मरपा पावले तेन्ना लोक जेन्ना येता आनी कितें तरी आपल्या पद्दतीन आदार दिता तेन्नाच गव्हर्मेंटाक जाग येता. निदान हाजे फुडें तरी ह्या KTC बस स्टँडाक जाग्यार घालपा खातीर सरकाराक जाग येतली काय कितें. जर जाग येना जाल्यार हाजे फुडें लोक बरेचशे चाळवतले. कारण सद्याक पार्किंगाचो विशय आनी त्याच बरोबर टॉयलेटीच्या रेटीच्या विशयाक लागून आज बऱ्याचशा जाणांनी त्या टॉयलेटीचो जो इन्चार्ज आसा ताका घेराव घातलो. सद्याक ही स्थिती पळया कितली गंभीर आसा ती. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार.